डिजिटल मिडियाच्या युगान आमचे फोन येतात. सर मार्कोस, तुका कितें दिसता की रियली हांव एकंदरीत जर्नलिजम म्हणटा, जर्नलिजमान जे डिजिटल मिडियाची एंट्री जाली, कित्याक सांगता, जेन्ना टी व्ही आयले पळय न्ही, टी व्ही चॅनल्स आयले पळय न्ही, आमकां सांगताले आमचे म्हालगडे की ना ना आतां ते पेपर आनी 4 वर्सांनी बंद पडपाचे, आतां सगळे टी व्हीन जेन्ना न्यूज सांगपा न्ही, आतां पेपर वाडले तशें काय जालेंच ना, पूण आतां वेगळें आसा, आतां टी व्ही लोकांच्या पॉकेटान आसता. सो ह्या फाटभुंयेचेर एक प्रिंट मिडियाचे भवितव्य कितें, संदी आसात काय कितें, किंवा एकंदरीत सगळेच डिजिटल मिडियाक संदी कितें आसा, तूं हे असो उजवाड घाल. I started my journalism career in 1999, October, I still remember. From 99 till now, the landscape of media has been evolving constantly. When I started, newspapers were like the big bosses. Everything, unless it appeared in print, people didn't believe it. And those days, newspapers were the only medium where you could disseminate news. Now it's completely different. Print readership is completely shrinking. I worked in print all my life for the last 25 years, and I have seen that the readership in print is going down. TV news, as far as consumption of news is concerned, people still watch news. I don't think that has changed much, but the population that is watching TV or rather watching news is aging. A lot of older population look at news now. But the in thing or the fashionable thing right now is digital media. Everybody consumes news digitally. Like for example, for many years, I used to finish around 12:30, 1:45, go home and watch news between 1 and 2, the national news bulletin. But now I don't do that because before I reach home, I know everything that is there. Because like you say, news is available on Twitter, news is available on Instagram or even on Facebook. So the consumption of news has changed completely. There are new kinds of media coming in all the time. Now you see people giving us news only through a mobile phone. They don't have any other thing, only a mobile. They produce news based on just a mobile. So that is also there. In a democracy, we need all kinds of media. We need print, we need electronic, we need the social media, we need digital, we need all kinds of media. I'll give a small example about how my thinking has changed. You know, how as someone who is from the print media, the challenges have grown. For example, earlier I used to just write a report and forget about it. It will come in print the next morning. Now after I write a report, once the edition is over, around 12:35 is our deadline, I still have to stay back in office, ensure that the story is uploaded online. Once the story is uploaded online, I have to make sure that I myself upload the story on Twitter so that it reaches a wider audience. Only after I upload my stories on Twitter, post a photo on Instagram, only then I leave for home. So that is when my job is over. Earlier I used to wait for newspapers in the morning to read what used to happen. Now, even before the newspapers are out the next morning, I know what the news is. Because every newspaper, every TV channel, everybody puts out news on digital media now. So it's become much more challenging. For example, I gave an example earlier also to you. Previously, because I cover sports and I cover largely Indian football, there is one of the most engaging period is during the transfer season, when a player moves from one club to the other. So a lot of people want to know which player is joining which club, whether their clubs are signing big players. Earlier what used to happen is I used to get the news and I used to keep it with me for almost a week because I knew that nobody would know about it. Then I could write whenever I want, after 2 days, after 3 days, sometimes even after a week. And the news will not go anywhere because these were my close friends or close sources. Now I cannot afford to sit with the news because now everybody is a journalist, everybody is a reporter. For example, if there is a player who has signed, say from Dempo, he has moved to say FC Goa. Okay, so the player will have his own friends, the player will have his own agent, the player will have his own family. So you will see that the news is uploaded online, like largely on Twitter or on Facebook, by anybody. It could be his family member, it could be his brother, it could be his friend, it could be his agent. So as a journalist, I'm not just competing against other journalists from other newspapers and other electronic media.
I'm actually competing against the world. So it becomes very difficult for me to hold on to anything. So that is the biggest challenge right now. You have to give out news instantly. You cannot wait for the next day. Everybody is synchronizing. For example, आता कितें जाता पयलीं आमी फक्त एकूच न्यूज बरयताले. आता कितें जाता पयलो तूं इनिशियल न्यूज ऑनलायन बरोवपाचो. एक 2 पॅरा जावन 3 पॅरा जावन एक न्यूज ब्रेक करपाचो ऑनलायन आनी फूल रिपोर्ट तूं डिटेल मागीर प्रिंटाक बरयता. पूण पयलीं तशें नासलें. सो दॅट इज वन ऑफ द बिगस्ट चॅलेंज. नीरज, आयज अशी परिस्थिती आसा की नोबडी कॅन इग्नोर डिजिटल मिडिया. डिजिटल मिडियाचो व्याप इतलो वाडला आनी ताणें इतलें पेनेट्रेशन केल्लें आसा प्रत्येक घरां भितर की कोणूच ही डिजिटल मिडिया इग्नोर करपाक शकना अशी परिस्थिती आसा. आमी जर पळयत 20-25 वर्सां फाटीं कितें आशिल्लें, एक पेपर येतालो सकाळीं आनी प्रत्येक जाण सकाळीं पेपराक बातमी काल कितें घडलां तें कळपा खातीर सकाळीं वाट पळयताले पेपराची आनी पेपर आयले त्या बरोबर आमी सगळ्यो कालच्यो बातमी वाचताले कितें घडलां तें कळपा खातीर. सो आयज जर आफ्टर 25 इयर्स आयज आमी पळयत जाल्यार सगळ्यो बातम्यो प्रत्येक घडणुको लायव्ह वतात फेसबुकाचेर सगळे कडेन आनी विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स बातमी अख्खी जगाक पावता. सो येदो व्हडलो बदल ह्या डिजिटल मिडियान हाडला आनी डिजिटल एक्चुली IT सगळ्या क्षेत्रांत अफेक्ट केला. प्रत्येक क्षेत्रा भितर IT खातीर अमूलाल असो बदल जाल्लो आसा. पूण सगळ्यांत चड बदल म्हाका दिसता जाला तो मिडियां भितर. न्यूज गॅदरींग आनी पब्लिकेशन दोनी हाती भितर फरक पडला. एका टायमाचेर म्हाका याद जाता आमी बातमी धाडटा जाल्यार बसीर धाडची पडटाली, बरोवन बसीचेर येताली बातमी आनी ती मागीर कोण तरी कलेक्ट करतालो आनी मागीर फोटो तर खूबच डिफिकल्ट आसा धाडपाक. आयज फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड आमी फोटो धाडटा, बातमी धाडटा. जगान खंयी बसून तूं बातमी तयार करपाक शकता. ऑनलायन जे प्रेस कॉन्फरन्सीस लायव्ह चालू आसता खंयी बसून रिपोर्टर ती बातमी तयार करून धाडपाक शकता. अशे तरेची परिस्थिती जाल्ली आसा. सो डिजिटल मिडिया खातीर प्रिंट मिडिया थोडो फरक पडला आसतलो पूण सद्याक तरी दे आर गोईंग हँड इन हँड, एकामेकाक कॉम्प्लिमेंटरी आसा. कारण आमी एटलिस्ट कांय वर्सां पयलीं जेन्ना शॉर्ट न्यूज आशिल्ली, हांवें जेन्ना डिजिटल गोवा SMS न्यूज सर्वीस स्टार्ट केली 2005 त्या दिसा पर्यंत आयजची बातमी आयज कोणाक मेळनाशिल्ली. ज्या दिसा एक SMS न्यूज स्टार्ट केली आनी लोकांक ती टाक करून की करून आवाज येतालो आनी ती 160 कॅरेक्टराची बातमी की अमके कडेन अमकें घडलां ती पळोवन लोक इतले म्हाका तांकां रिस्पॉन्स मेळटालो की म्हणटालो अरे अशें जावपाक शकता. आयज कोण विश्वास दवरनाशिल्लो की हें आतां घडलां काय म्हणटालें म्हाका, कशें शक्य आसा काय म्हणून इमिजिएटली मेळपाक. सो अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली आनी तेन्नाच म्हणटाले की आतां IT खातीर हाजेर खूब परिणाम जातलो, मिडिया प्रिंट मिडिया बंद पडटली. पूण कितें जातालें की आमी जेन्ना बातमी एक लायनीची बातमी धाडटाले तेन्ना लोक रावताले नेक्स्ट डे पेपरा खातीर की डिटेल्स वाचपा खातीर. कारण आनी कितें येतलें, कारण आतां प्रिंट मिडियाचो रोलूय हाजे बरोबर हळू करून बदलला. कारण ब्रेकींग न्यूज डिजिटल मिडियान कंप्लीट कॅप्चर केला. सगळी ज्यो एक्चुअल डे टू डे मिनीट टू मिनीट डेव्हलपमेंट्स आमी दीत आसा. सो इतलो ताजी हें जाल्लें आसा की लोकांक आनी ब्रेकींग न्यूज नाका. सो मिडिया भितर वेगळें कितें दिवचें पडटलें. आज प्रिंट मिडिया जर टिकतली आनी सर्वायव जातली जाल्यार प्रिंट मिडियान एक वेगळें वाचकांक दिवचें पडटलें. ही फक्त घटनांचें क्रम दिवन कोता येवची ना. सो घटना फाटल्यान बातमी कितें आसा, न्यूज एनालिसीस आनी बाकीचे वेगवेगळे इंट्रस्टींग स्टोरीज अश्यो दिवच्यो पडटल्यो जाल्यारच प्रिंट मिडिया टिकपाक शकता. आतां सद्या न्यूजपेपर आनी न्यूजपेपर पोर्टल्स जे आसा ताचेर वेगवेगळ्या विशयांचेर बातमी आमकां वाचपाक मेळटा. डायवर्स असो न्यूज कंटेंट सद्या जनरेट जाता. हाजे आदीं फक्त क्रायम, पॉलिटिक्स आनी डेली दैनंदीन घडामोडी ज्यो आसताल्यो त्योच पेपरांनी छापून येताल्यो. पूण सद्या न्यूजपेपर्स एनवायरमेंट, अर्बन प्लॅनिंग, हेरिटेज, ह्युमन रायट्स आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर बातम्यो दिवपाक लागल्या. गोंयची एकंदर सामाजीक परिस्थिती जी आसा त्या खातीर हो मोठ्या प्रमाणान न्यूज कंटेंट जनरेट जावपाक लागला. आतां कांय सामाजीक घटक आसा, कांय सामाजीक गट आसात जे आंदोलनां करतात, जे आपली मतां मांडटात, तांकांय मिडिया प्लॅटफॉर्म दिता. त्या शिवाय पर्यावरणवादी आसा, संस्कृती रक्षक आसा, लिबरल थॉट्स आसा, सेक्युलर लोक आसात, रिलिजियस मायनॉरिटीज आसात. सो हे सगळे जे पळय मतां मांडटात त्या खातीर मोठ्या प्रमाणान न्यूज जनरेट जावपाक लागला. डायवर्सिटी येवपाक लागला न्यूजान.
आणि लोकूय जागरूक जावपाक लागला. लोकांकूय आनीक म्हायती घेवपाक जाय. थोड्यांक दिसता म्हाका एक्सप्लॉयट केला, थोड्यांक दिसता म्हाका आनीक कितें मेळपाक जाय. सन ऑफ द सॉयल कन्सेप्ट आसता, मायग्रेशन आसा. सो ह्या खातीर एक वायब्रंट मिडिया प्लॅटफॉर्म सगळ्या कडेन उबे आसा आनी लोक न्यूज सर्क्युलेट करपाक लागला, आपली मतां मांडपाक लागला. ही एकंदर परिस्थिती गोंयची सामाजीक परिस्थिती आमकां पोशक निर्माण करता. म्हणजे पत्रकारितेक डिजिटल सोशल मिडिया एनवायरमेंटान खूब स्कोप आसा. आतां पत्रकारांनी पळोवपाक जाय की कारण कंटेंट खूब आसा, पूण खंयच्या बातमेक लोक चड प्राधान्य दिता हें पळोवपाक जाय. ह्युमन लॉस आनी फॅमिली ट्रेजडीजच्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो मोठ्या प्रमाणान लोक वाचतात. पॉझिटिव्ह ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीज. आतां पॉझिटिव्ह ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीज म्हणजे आमी अशें म्हणटात की एक पत्रकार जो आसता ताणें लोकांक एक्टिवेट करपाक जाय, मोटिवेट करपाक जाय, इंट्रस्ट निर्माण करपाक जाय वा ताणें इनवॉल्व करपाक जाय रिडराक. सो केन्नाय सामान्य वर्गांतलो जेन्ना एक मनीस IAS जाता, IPS जाता, व्हडली कॉम्पिटिटीव एग्जाम पास करता, ती जी बातमी येता ती रिडराक एक्टिवेट करता, मोटिवेट करता. हो तरुण वर्ग आसा, ह्या तरुण वर्गाक हांवें पळयलां की ह्या तरुण वर्गा बद्दल ऑनलायन न्यूजान कांय नासता. सो ऑनलायन न्यूजान जर कॅम्पस लायफ वा कॅरियर कितें, एज्युकेशनल एवेन्यूज कितें आसा, प्लेसमेंट कितें, इन्क्युबेशन सेंटरां खंय आसा, ह्याच्या बद्दल ताका कांय मेळना सद्या पळोवंक गेले जाल्यार. फक्त ताका कॉलेजीनूच म्हायती मेळटा, पूण ताका डायवर्स अशी म्हायती जाय. सो जें पळय आमी म्हणटा की प्रिंट मिडिया श्रंक जाता, तरुण लोक वाचना, पूण हे जर सगळ्यो गजाली तरुणांक जे जाय, कॅम्पस लायफ, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आसात ते जर तांकां मेळ्ळे जायत जाल्यार निश्चितच पत्रकारितेक खूब मोठी संदी आसा. सो ह्यो दोन ऑपॉर्च्युनिटीज आसा की पत्रकारांनी स्टडी करपाक जाय, लोकांक कितें जाय तें, त्या शिवाय तरुण वर्गाक कसो खेसपाचो हें तुमी पळोवपाक जाय. प्रत्यक्षान ऑन फील्ड कितें कारण कितें आव्हानां येतात, चॅलेंजीस कितें येतात तें तोय इम्पॉर्टंट तुवें स्टार्ट कर. कारण तूं फिल्डा वयलो मनीस 16 वर्सां काम केलां महेशान प्रत्येक फिल्डाचेर. आतां हांव चॅलेंजीस उलयता म्हणजे हांव फिल्डार जेन्ना आमी पळयताले की तेन्ना आमकां एक कॅम्प आसतालो आमच्या कडेन, एक रिपोर्टर आसतालो. आतां गरज ना, आतां एक मनीस वचूंक शकता. सो मॅन पावर तुजी कमी जाली. सेकंड थिंग, कोण मिडिया तो आतां सद्या कळपाक मुश्कील जाल्लो आसा. देर आर एक्टिविस्ट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो मिडिया, दे आर क्लेमिंग दे आर मिडिया. आनी देर आर सम पीपल हू स्टार्टेड, तेंच्यांनी आपली ओन चॅनल स्टार्ट केल्ले आसा जे मिडिया फिल्डान केन्नाच नासले आनी जे मेन स्ट्रिमानूय केन्ना नाशिल्ले. सो इवन पॉलिटिशियनांक खबर आसना की हो मिडिया काय ना तो. सपोज हांव जर गेलो सांगलें की हांव मिडिया, हांवें फोन काडलो लायलो, तो पॉलिटिशियन उलयता की ताका ती पब्लिसिटी आसता म्हणून. सो ते व्हडले चॅलेंजीस सद्या जर्नलिजमान जाल्लेले आसा. सो आय कॅनॉट डिसायड, आय एम नॉट अ ज्युरी आनी हांव जजूय न्ही की हांव ठरोवंक शकता की यू रायट यू रॉंग कितें तें. पूण ताचेर खंय तरी म्हाका दिसता फोकस जावपाक जाय. आनी तो जाता सगळे म्हणजे आमी आतां पयलीं आमी आतां 20 वर्सां तुमी म्हणटा तशें की 20 वर्सां उपरांत आमी हे गजाली डिस्कस कित्याक करता की आतां कळपाक लागला की हें खंय तरी आतां चड जावपाक लागला म्हणून. आनी ताचेर खंय तरी एक्चुली म्हणजे आतां कशें आसा, सपोज हांवें कसली न्यूज केली ताका कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसा. म्हणजे म्हाजो एडिटर आसा रिस्पॉन्सिबल. फाल्यां कितें प्रिंटान कितें छापलें तर ताका एडिटर आसा रिस्पॉन्सिबल. पूण हांगा कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप म्हणजे लिगली सर तुमी आमकां सांगूंक शकतात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवप. सिटीजन जर्नलिजम बंद जावंक जायना हें म्हाका तर सारकें दिसता. पूण सिटीजन जर्नलिजम नांवां म्हणटा ते खाला कितेंय करप हें खंय तरी मातशें खंय तरी ताचेर एक स्टॉप येवपाक जाय. आनी तो म्हाका दिसता प्रत्येकाचो कन्सर्न जाल्लो आसा. म्हजो तसो न्ही, हांव तर खूब ज्युनियर आसा, पूण जे सिनियर आसा पळय तांचो बीन सेम कन्सर्न. कळना कोण मिडिया तो आनी कोण जर्नलिस्ट तो कोण कार्ड घालिना ना आपले तांच्यांनी एटलिस्ट आयडेंटिटी कार्ड तरी घालपाक जाय की बाबा आय एम सो एंड सो चॅनल, आपूण तो रिप्रेझेंट करता म्हणून. पूण तें तशें जायना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एक व्हडली चॅलेंज आसा जी सगळ्या म्हणजे जे कोण सिनियर जर्नलिस्ट आहा पळय तांच्या मुखार की हाव टू हँडल दीस एंड हाव टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. की एक म्हणजे सरकाराक आमी सांगूंक शकना. फाल्यां कितें जर आमी सांगलें की गव्हर्मेंटान करचो जाल्यार मागीर आमी म्हणटलो फ्रिडम ऑफ स्पीच गव्हर्मेंट खंय तरी हें करता म्हणून सप्रेस करूंक सोदता म्हणून. सिटीजन जर्नलिजमाचो ना एक्टिविस्ट जे कोण सो म्हणजे एक्टिविस्ट हाच्या पयलीं एक्टिविस्ट आशिल्ले, अशें ना की एक्टिविस्ट आतांच आयले म्हणून. कितलेशे एक्टिविस्ट आहात आमी जाणा, म्हणजे तुमी सुद्दां जाणा आसतले. जेन्ना प्रिंट मिडिया आसा तेन्नाचो एक्टिविजम आसलें, तेन्नाचो आंदोलन जाताली, आतां जाता. पूण ती आतांचें एक्टिविजम जर पळयत आनी ते जर आमी डिजिटल मिडिया मुखार जो कितें कंटेंट येता पळय तो जर पळयत न्ही तेन्ना ती दिसता की लोकां म्हणजे सगळे रिपोर्टर्स जावं जे कोण सिनियर्स आहा जे इवन कोण ज्युनियर जे जेन्युनली काम करूंक सोदता आनी तांकां जेन्युनली दिसता की हो खंय तरी इश्यू एड्रेस जावंक जाय
सो म्हाका दिसता कोणी तरी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. I think for the last 10, maybe 15 years, we've been hearing that print media will die, but it's not going to die, not so soon at least. But I think there are different challenges, and print, even electronic media, has to reinvent itself. Like for example, you come up, people want news in any form. News will never go out of fashion. When we live in a democracy, all kinds of media forms will be encouraged as well. So people want news, whether we give it in print form, whether we give it in digital form, social form, electronic form, in whatever form, news will always be in fashion. It will never ever go out of fashion. So people who gather news will always have a market. You can write the story in print, you can write the story, do the story electronically or digitally. So news gatherers and news will never go out of fashion. So the only challenge is how do you present news? Like for example, because I've been covering sports, I'll give you a small example of how news coverage has evolved. For example, when you go for a football match, earlier the style of reporting was you describe the match, like in 5th minute this happened, 20th minute this happened, 30th minute this happened, second half this happened, finally in the dying minutes this happened. So ते आता तुका तसले news report कोण वाचूंक पावता ना, because everybody has seen the match. So you need to go beyond the news and put the match in perspective. You try and figure on the guys who have scored the goals, the guys who have performed well. So news coverage has to evolve. You have to give the reader something which he doesn't know, because you have to assume that everybody has seen the match. So we give a little bit of the match description, but largely focus on something that the reader doesn't know. So perspectives are something that digital media rarely gives you. So that comes from print, or the other thing is curation of news. Digital or any other social media form, they will just put out the news without realizing what is important, what has to be put out, what not has to be put out. So in print, we curate the news. We decide which news has to get how much space, where it has to go, whether it merits the front page, how much space on the front page, whether, like for example, whether the story merits a photo as well, whether you need a graphic. So you need to constantly reinvent. Like we always say that the younger generation don't read the entire newspaper, so you need to give them something in brief. So you make it more attractive. You make graphics. You try and attract the reader with attractive headlines. There's a golden rule in print journalism where it says that if your intro is not strong enough, you have to give something for the reader. Once he reads the intro, he has to read the next para. Once he reads the next para, he has to go to the third para. So your writing also has to be quite compelling. So you need to reinvent all this. You need to keep on changing. Because you cannot escape the challenges that you have from electronic and digital media, but you need to face them and constantly reinvent. आज मिडिया फुड्यान अनट्रेन्ड प्रोफेशनल म्हणजे इस्टॅब्लिश मिडियाचे जे पळय ट्रेन्ड प्रोफेशनल आसा तेंच्या अगेन्स्ट जे अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आज उबे आसा तेंचो न्यूज कंटेंट जो केन्ना केन्ना फेक आसता वा तो समाजान पब्लीक ऑर्डराचो प्रश्न निर्माण करता, हेजेर कसो कंट्रोल करतले हेज्या विशयी पत्रकारांच्या संघटनेन वा सरकारानूय विचार करपाची गरज आसा. कितें आसा फॉरेनाक बीन कितें जालां की हे एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हेंच्यांनी थंय खूब मोठे प्रॉब्लेम केल्ले आसा आनी तेन्ना त्या सरकारांक जाग येयल्ली आसा आनी मागीर तेंच्यांनी ते रेग्युलेशन्स केल्ले आसा की ते म्हणटा की आतां फ्रिडम ऑफ स्पीच आनी एक्सप्रेशन हे सगळ्यांकूच आसा, सगळें आमकां खबर आसा, पूण त्या शिवाय कोणाचो रायट टू प्रायवसी आसता वा एकदां फेक न्यूज स्प्रेड केल्या नंतर प्रॉब्लेम निर्माण जाता. ते प्रॉब्लेम निर्माण जायसर तुमी उगी रावतले काय कितें हो एक प्रश्न आसा. सो त्या खातीर एक रेग्युलेशन करचें पडटलें जितूंतल्यान जो कोण पळय आपूण म्हणजे हांव ह्याच लोकां बद्दल म्हणटात जे एक डोमेन नेम घेतात, आपलो न्यूज सर्क्युलेट करतात वा न्यूज पोर्टल करतात, हेंकां खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय. कारण फिल्डा वयल्या लोकांनी म्हाका सांगलां की तांकां प्रॉब्लेम जाता, एकदां असो न्यूज येता की ते इन्फ्लुयन्स जाता, तांकां दिसता ही बातमी खरी काय फटींग आपल्याक कळना. सो तो तेजेर इन्फ्लुयन्स जाता. आतां कोर्टान कशें आपलो कंटेम्प्ट जावंक जायना म्हणून कोणें उलोवप ना अशें करून, तसोच एक कितें तरी कंट्रोल मेकॅनिझम ना जाल्यार एक तर हुज्याक तरी फुडें येवन तांकां कोणाक तरी एक्रिडिशन दिवचें पडटलें की बाबा हे आमी मानता म्हणून. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता तो समजून घ्या, म्हणजे अनट्रेन्ड प्रोफेशनलां तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय हो विशय. तेंचे कडेन न्यूज फिल्टर जायना, ते कितें छापता पळय तितूंतल्यान पब्लीक ऑर्डराचो प्रश्न जावंक शकता केन्ना तरी. तो येदो मोठो जावंक शकता की खरेंच प्रॉब्लेम जातलो, मागीर तेन्ना सरकाराक जाग येतली वा पत्रकार संघटनेक जाग येतली हो प्रश्न आसा. सो जावपाक जाय कितें की एक तर तुमी तांकां ट्रेनिंग दिया
वर्कशॉप ऑर्गनायज करा की सांगा हें कशें, वा तांकां खंयच्या तरी हितून इंटिग्रेट करून अशें जावंक शकता की ते जे छापता ताका व्हॅल्यू आसूंक शकता. पूण एक एकदां ते मिस्टेक करता कारण तेंचे कडेन ट्रेन प्रोफेशनल नासत. ते कितें छापता तेजो तुमकांय केन्ना फायदो जाल्लो आसूंक शकता. सो इंटिग्रेशनाचो प्रश्न आहा, तांकां तुमच्या वांगडा सामील करून घेयात. नाजाल्यार एक अशी बॉडी तयार करा की जी बाबा हें चुकलां तें छापपी, पब्लिकली छापपी, की ट्रेंड आसूं अनट्रेंड आसूं कोणाचें कितें चुकलां हें कितें चुकलां तें कळपाची एक बॉडी तयार करा. तेंच्यांनी तें इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करचें. वा एक रेग्युलेशन तयार करा की सगळ्यांनी जे कोण फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करता तेंच्यांनी खंय तरी रजिस्टर जावपाक जाय. मागीर अकाउंटेबिलिटी. आमी आतां अकाउंटेबिलिटी बद्दल उलयले सोशल मिडियाचेर. म्हाका असो व्हडलो हो खूब सिरियस कन्सर्न दिसना. सोशल मिडिया जाली तूं आयज अशें परिस्थिती आसा, एक मोबायल आनी एक ट्रायपॉड घेवन तूं चॅनल सुरू करपाक शकता. सो इतलो इन्वेस्टमेंट कमी जालो आनी हातूंतल्यान चडांत चड लोक फुडें सरले आनी आपआपले चॅनल सुरू केले. आनी हातूंत भितर कांय प्रत्येक कडेन बॅकशिप्स आसता, खंयच्याय फिल्डा भितर आसता. हांगाय थोडे लोक आसतले जे मिसयूज करता. हाजो अर्थ असो न्ही की आमी ते कंट्रोल म्हळ्यार कशें कंट्रोल. एक म्हणजे आमी पळोवपाक जाय की गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ताजेर आसपाक जायना, कारण मिडिया ही इंडिपेंडंट करपाक जाय. सो सेल्फ रेग्युलेशन इज द ओन्ली सोल्युशन. आतां सेल्फ रेग्युलेशन आतां प्रिंट मिडिया आसा. प्रिंट मिडिया भितर प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया आसा जी एज अ रेग्युलेटरी बॉडी म्हणून काम करता ऑल ओव्हर इंडिया भितर. सो खंय जर कोणाकूय जर कंप्लेन आसत पेपरा बद्दल दे कॅन रायट टू प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया अँड दॅट कंप्लेन विल बी एड्रेस. अशे तरेचे रेग्युलेटरी मेकॅनिझम आतां सद्या ऑलरेडी आयलां. लास्ट इयर IT एक्टा भितर अमेंडमेंट जाल्लें आसा आनी अमेंडमेंट करून तातूंत भितर एक रेग्युलेटरी बॉडी क्रिएट केल्या. आतां ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान नो रेग्युलेटरी बॉडीज नोटिफाय केल्ली आसा. खरें म्हणल्यार ती एक्चुअली एक जावपाक जाय जस्ट लायक प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया. पूण आतां सद्याक नो बॉडीज आसा. सो एवरी सोशल मिडिया ऑर्गनायझेशन हॅज टू एफिलिएट देमसेल्फ विथ एटलिस्ट वन सच बॉडी, मॉनिटरींग बॉडी. सो हातूंतल्यान कितें जातलें की मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणल्यार कंप्लेंट, लोकांक कंप्लेंट रिड्रेसला खातीर हो इशू व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स इम्प्लिमेंट करपा खातीर. सो दोनी गोश्टी आसा. डेमोक्रेशन जालें आसा लोकांक. तुमी पळयता जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जाता तेन्ना इमिजिएटली ताजें एक्शन जाता. हाजे पयलीं जायनाशिल्ली. पयलीं पेपराचेर तूं बरय कितलेंय बरय. आतां एक बारीक एग्जांपल दिता. हांवें एक ल्हानसो व्हिडिओ केल्लो. एक काजोपटो गांव आसा थंय रस्तो ना. फाटली कितलीशींच 50 वर्सां जाली ते बावडे लोक चलत वता, पावसान तो रस्तो वागून वता. तो व्हिडिओ इतलो व्हायरल जालो आनी तो म्हाका दिसता इवन CM कडेन पावलो आनी तांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेतली. PWD सांगली ताचें एस्टिमेट करा आनी तो रस्तो तयार करा. सो एक ल्हानसो व्हिडिओ सुद्दां, कारण व्हिडिओचो इम्पॅक्ट चड आसता मोर देन द रिटर्न वर्ड्स. सो हाजे खातीर खूब चेंज जाल्या. सो वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. रेग्युलेशन ऑटोमॅटिकली इज अ न्यू मिडिया. आतांच आमकां रेग्युलेट करा म्हणपाची गरज ना. ती स्लोली डेवलप ऑलरेडी जाल्ली आसा. इतले कायदे आसा, IPC आसा, IT एक्टा भितर इतले लॉज आसा की हे फेक न्यूज म्हणटा पळय न्ही ते सगळ्यांक बूक करपाक जाता. आनी फेक न्यूज कोण स्प्रेड करता, ती व्हायरल म्हणटा पळय, व्हायरल कोण करता. हांव एक न्यूज करता, हांवें फेक न्यूज केली, पूण ती व्हायरल कोण करता, लोक करतात न्ही. आनी लोकांक खबर आसता ती फेक न्यूज म्हणून. आनी मजा म्हणजे फेक न्यूज आसता पळय ती चड व्हायरल जाता, बारीक नोट कर जाल्यार. सो इतली आमी सिरियस जावपाची गरज ना अकाउंटेबिलिटीची आनी हें चड टेंशन घेवपाची गरज ना. ऑटोमॅटीक आमीच सेल्फ रेग्युलेट करया. आनी सगळ्यात दुसरी इम्पॉर्टंट गोष्ट एकूच लास्ट पॉयंट म्हणटा की प्रिंट मिडिया भितर जेन्ना बातमी येता आनी तातूंत भितर तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा बातमी भितर, तुमी कितें करपाक शकता? कांय करपाक शकना. चडांत चड लेटर तो एडिटर बरोवपाक शकता. तो पेपर घालना ताका ताची मर्जी, एडिटराची मर्जी. सोशल मिडियाचेर जर तूं बातमी घातली थंय तूं जर रॉंग कितें घातलें थंय 1000 कमेंट येतले, तुका लोक गाळयो मारतले. दॅट इज रेग्युलेशन. सोशल मिडिया इज रेग्युलेटेड बाय द पीपल. रिडर्सूच रेग्युलेट करता. तूं मॅट ते घालपाक शकना, एक दीस घालपाक शकता, तूं नेक्स्ट टायम घालपाक शकना. सो प्रिंट मिडिया परस सोशल मिडिया इज मोर रेग्युलेटेड. But I don't agree with that. For everything there has to be some sort of regulation. You need accountability plus you need credibility. Only then anything can move forward. Pagi, you spoke about my Twitter following of 1,14,000. Why is it there? It is there because people believe in whatever I put out. So only then, once people start believing in you,
you will grow. So with accountability and with credibility, and see, I'm not discounting the fact that digital and social media has to be there. In a democracy, we need all kinds of media, but at some stage there has to be accountability and there has to be credibility. Like Mahesh said, there are two sides, and it's at the end of the day it is the same coin. So accountability and credibility is a must. हांव एक्चुअली एग्री जाता की ताणें म्हटलां की डेमोक्रेसी आनी खूब लोकांक फोरम मेळ्ळा उलोवपाक जावं आनी कितें सो फोरम मेळ्ळा म्हणून पुलिसांक गाडी मारपाचे भिडियो कितले येतात आमी पयलां आसतलें आनी जे जाय ते आनी नाका जाल्ले पण एक्चुअली त्या हातूंत कांय अर्थ आसना मागीर लोक आमकां म्हणटा कितें खबर म्हाका विचारलें खूब जाणां कितें रे पुलीस म्हणून तें जाता सो डेमोक्रेसी आसली म्हणून कितेंय गाडी मारप आसना आनी तुज्या कडेन फोरम आसा म्हणून सो म्हणून म्हाका कितें दिसता सांग की हाचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाक जाय हांव म्हणिना की खंयची मिडिया बंद करा की हांव स्वता जनरली म्हाका खूब सपोर्ट करता हाका गजाली पूण जेन्ना अशे गजाली घडटा पळय तेन्ना ते खूब वायट घडटा हांवें पळय एग्जाम्पल दिलें पुलिसांचे अशे खूब एग्जाम्पल आसा पूण हांव जस्ट म्हणटा की ताचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाक जाय नाजाल्यार ते सगळे बुरशे जातले अशें NCRBचो डेटा सांगता की 500-600 केसी दर वर्स फेक न्यूजाच्यो पोलीस FIR फायल करता सो हेजे वयल्यान हो प्रश्न आसा पब्लीक ऑर्डराचो प्रश्न केन्ना केन्ना निर्माण जाता आनी जर रेग्युलेशन नासलें जाल्यार जो कोण पळय आरोपी आसा तो सुट्टलो आनी मागीर परत परत अशें जातलें सो त्या खातीर हांव दोग जाणांक कंकर करता की रेग्युलेशन हें जाय सरकाराक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स फ्रिडम ऑफ स्पीचाचेर घालपाचे फूल पावर्स आसा आनी पब्लीक ऑर्डर हो स्टेट इश्यू आसा त्या खातीर ते करचे